बुधवारा मिस वर्ल्ड ऑर्गनायझेशनाची चेअरपर्सन जुलिया मोर्ले आणि 2022ची मिस वर्ल्ड कॅरोलिना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक मेळून उलोवणी करून गेल्यात। दोगांय ताका आदल्या दिसा मेळ्ळी आणि 71वो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट भारतान जातलो म्हूण घोशणा केली। 27 वर्सां उपरांत हो कॉन्टेस्ट भारतान जातलो। मिस वर्ल्ड 2023 कॉन्टेस्ट गोंयान म्हूण जवळजवळ निश्चित। बुधवारा मुख्यमंत्र्याबरोबर जाली मिस वर्ल्ड ऑर्गनायझेशनाची अधिकृत बसका। चेअरपर्सन जुलिया मोर्ले आणि 2022ची मिस वर्ल्ड कॅरोलिना बरोबर बसका। नोव्हेंबर-डिसेंबरान मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट जावपाचो। प्राथमीक फेरयो महाराष्ट्र आसामान, ग्रँड फायनल गोंयान। 130 देश मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्टान वांटो घेतली। इफ्फी नातला न्यू इयराच्यो कार्यावळीच्यो तारखो सोडून इव्हेंट दवरपाची मुख्यमंत्र्याची सुचोवणी। आयोजकांच्यो गरजो मतीन धरून अधिकारी खाते निमाणें कितें तें थारायतले। 27 वर्सां उपरांत मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट भारतान जातलो। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।